तुज्या मनाचे चिंतनाच्या स्थितीन कितलें अशें शिस्त आसा? तुज्या मनाक तूं जानवरां पोरी सोडटाय? तुका दिसताय तूं सालवार पासून जाल्याय जाल्यार त्यो वस्तू तुका अजापतल्यो? वय तूं जाणो हें आमकां सगळ्याकूच घडटा, पूण जेन्ना तें चिंतप तुज्या मनांत येता तेन्ना तूं तें खाला उडयताय. तुज्या मनांत एक चिंतना येवंक आनी त्या विशीं तूं चिंतूंक लागत आनी नियाळ करूंक ती एक वस्त. पूण आतां एक वस्त जेन्ना तूं म्हणटाय हांव ते भाशेन चिंतपाक ना, म्हज्या फाटल्यान वच चोयतना हांव तुका नाकारता. आनी मागीर तूं आनी कितें चिंता? कसलें बरेंचशें चिंतना. आमची झुजाची हात्यारां संवसारी हात्यारां न्हय, देवाचे पोदवेची हात्यारां ती आनी कोटां मोडून उडोवंक तांकां बोल आसा. आमी मोडटाव ती फोट किऱ्या तोरका चिंतनाची कोटां म्हणजे देवाचे खरें वोलकी विरुद्ध. 2 कोरिंथीयांक 10:4-5 वायट चिंतना पयस कोर. तुज्या मनान येता तितली चिंतना तुका चिंतपाची गरज ना. तुका जाय आनी नियाळ करूंक तुज्या मनाचो तूं धोनी. तुज्या मनाचो तूं धोनी देंवचाराचो कचऱ्याचो धबो जावंक दिनाका. आनी 2 दिसा चड वेळ जावची गरज ना उठल्यार आनी हांव कसली पिसायत चिंतली. हांव कितें पूण चिंता. हांव वळखता तितल्यान की कितें जालां काय. तूं जाणय कित्याक हांव टिक्का मारपी बापायन वाडयलेलें चेडूं आनी ते तिख्खा मारपी उर्बे विरुद्ध हांवें झुजूंक जाय. पूण हांव झुजतली कित्याक हांव ते भाशेन जावंची ना. हांव ते भाशेन जावंची ना कित्याक जेजू ख्रिस्ता पोरी जावंचें म्हाका निर्मिलेलें आसा. केन्ना हांव व्हडल्यान म्हणटा हांव भावार्थाचें बरें झुजतली. जर दुस्मानान तुजेर मनाचेर आक्रमण केल्यार तूं एक खेरीत मनीस म्हूण सोजमो नाका. तें आमकां सगल्यांकूच आसा. तुज्या मनान वायट चिंतना येना तितलें पवित्र म्हाका दिसना तूं आसत म्हूण. पूण एक वस्त तुका थावी जावंक जाय तूं थंय आसा म्हूण आनी मोद्दूम करून थंय दवरलां. थंयसर पातोक भितर सोदता. पूण मागणेखोर ज्या वेळार वायट चिंतना तुज्या मनान येतात पवित्र आत्मो तुका कोलीत कोत्तलो. म्हाका आदार दी पवित्र आत्मा, म्हाका उगडास कर आनी म्हाका कुरपा दी वायट चिंतना भायर उडोवंक. देवाच्या उतराचेर नियार म्हणजे सोंपें तुज्या मनान बोगोर तींच चिंतना हाडूंक आनी तुज्या स्वासान तेंच उच्चारूंक तुजो एक भाग जायसर. लोकांन तुका अपमान केला ताचेर तूं नियाळ करताय काय? वय तांणी तें म्हटलां. जेन्ना ती म्हाका मेळटली हांव तांकां म्हाका उगडास आसा. कोण एकलो जांचे सांगाती आमी काम कोत्ता आनी खरेंच ती बरो दुडू कोरी कारण आमी तांकां दोंडो दिताली म्हूण की हो मनीस कोण एकलो जो आमकां काम करी. जेवंक गेलो थंय त्या मनशान म्हटलें आयकलेलें आनी खरेपणी 2 मनीस जे आमच्या सांगाताक नेगोस करी आमचे बदल मातशें वायट उलयता आनी आमकां किकोंत करी. हांव इतली उत्सांबोल जाली आनी हांव ते राती खाती न्हिदली आनी हांव येवजण केली. हांव ह्या मुखार तांकां आमचो दोंडो दिवची ना. हांव तांकां कोलीत कोत्तेली की आमचे बदल उलयता तांकां कोणें आयकलां आनी ती आपूण कोण म्हूण सोजमता आनी तांकां वचोंक दितली आनी अशें करपी. आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हटलें तुजो अशें करपाक ना. आतां ताणें म्हटलें तूं हेर सगल्यांक कोर म्हणटा तें कोत्तेलें. तूं तांकां एक देणगी धाडटलें. आनी म्हजी थंय एक आत्वीच परिस्थिती कशी उपासलेली कित्याक म्हाका थावें जालें देव कितें म्हणटालो तो म्हाका खरेंच मेळ्ळें. म्हाका आनंद मेळ्ळो तो असो हांव हातून पडची ना. वायटपण कोडसाण नाकार आनी राग आनी विनगास म्हाका वेल ना ह्या वस्तू सवे म्हजो वेल ओगडावंक.
सो तांकां खंय बसोन आनी म्हजे विशीं उलोवंक तांची उर्बा विखान करूंक जाय जाल्यार तांचे आनी देवा मदें, पूण तांकां म्हजो आनंद मेळचो ना. देखून हांव तांकां देंगेचें महान पत्र धाडटां, बरोवन एक चीत आमचे तांचे वावुरीची आवड दाखोवंक. आतां म्हाका दिसता त्या दिसा सोयतानाक वायट दीस आसलो. आमेन. चला चोताना तुका वायट दीस दिवचे बदलेक तूं ताका कित्याक वायट दीस दिना? तूं कित्याक निर्णय घेना, देवा म्हाका आदार दी, हांव शीत सांबाळटलें, म्हाका कित्याचीच तारकार करूंक नाका. मोग करूंक दुस्मानाचो वूड, पूण जॉयस कितें केलें? आगोड. ना 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 ना, उगडास तर आगोडायचो फुडो करूंक आमकां नेमल्यात. सो हांवें ह्या आदीं हें म्हटलां तेन्ना तूं हांगा नासलें. तुका शक्ती, पवित्र आत्म्याचें बॉल तुजे भितर आसा आनी तुज्या सौर भोंवती आमकां कोट्टीन कामाक नेमल्यात. जेरुल्या कोटीन, पूण तें अशक्य ना. मुन्यो 12:16 म्हणटा, एक शानो मनीस ओकमान कानार दवरिना. बायबल म्हणटा, दर मनशान बरें आसा तें मोगाक आवडटा. तुजे रुची विशीं तुका कितली शिस्त आसा? वोय, हो प्रश्न मातसो कठीण लागलो. म्हाका दिसता हांव इल्लो विसय घेता, बरो दिसता. खरेंच आमकां सगळ्याची नाकानी करची गरज ना, मावालपण आसपाक जाय. तूं जाणय, जशें तूं जाणटें जाता तुजें जीवन तितली नेटान जायना आनी तुवें सजमोंक घेवंक नाय तर उपरांत तुका त्रास जातात. हें इतलें सोंपें. आयज म्हज्यान 15 वर्सां आदीं हांव जेवताली तितलें जेवंक जायना आनी म्हाका तें आवडोंक ना. पूण म्हाका निर्णय घेवचो पडलो म्हजे आवडीचे विशीं. आनी एक दीस हांवें स्वताक आरशान पळयलें आनी सगळें जें हांगा वयर आसलें तें सकयल गेलें. तुगडेक म्हणची सगळें सकयल देंवलें. तेन्ना म्हाका गमलें हांवें कितें पूण करूंक जाय म्हूण. तर हांवें व्यायाम करूंक सुरू केलो, खावपाचो प्रोग्राम केलो आनी तुज्या जिवितान मिसळ जावंक कितें करिना. पूण हांव तुका सांगता, फकत इतलेंच सांगता, खरेपणी इतलेंच म्हटलें, हांव अपेक्षा दवरता कोणाकूच अपमान करिना जावन. पूण म्हाका दिसता खरेंच आमी स्वताचो मोग आनी किंमत करूंक जाय आनी करूंक जाय, कित्याक आमी देवाचेर वचना आनी ताणें आयज तुका जीवन दवरूंक व्हडली किंमत फारीक केल्या. म्हाका दिसता जर तूं खरेंच स्वताचो मोग आनी किंमत करताय जाल्यार तूं स्वताचो सांबाळ करूंक स्वताची काळजी घेतलें. पूण मुद्दो तो तूं वमताय तशें तूं लवताय. हें आनी कशें म्हणचें तें हांव नोकर. आमी वमतात तें आमीच लुवतले आनी तुमचे भुमिका परस म्हजें प्रवचन बरें जाता. शीस पावलून म्हटलं हांव म्हज्या जिविताक त्रास दिता. आमी तें सारकें वाचूंक ना. आमी चिंतताले म्हणल्यार हांव म्हजे कुडीक जेवणान भरतां. पळया येत कोरिंथकारांक 9:27. तूं जाणा तुजें कूड देवाचें घर, तो तुजे उर्बेन रावता, तुजी उर्बा तुजे कुडीन आसा. सर तूं हांगा आनीक ना देवाक आनीक एक आयदन उणें जाता तांतलें वावरूंक. म्हाका दिसता जर आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी सगळ्याकीन बरीं जावच्याक सोदतलीं ताचे पासत. आमेन. आनी आमकां सगळ्यांक ह्या मॅगझिनाच्या भायल्या पानार आसा तसल्या 17 वर्साची मॉडेल दिसपाक गरज ना. म्हजे कडेन वस्तू आसात जांची म्हाका पर्वा ना, पूण हांवें हालींच निश्चय केला तो लिपोवंक. हांव एक सांगता, हे परी दिसोंक म्हाका बरो वेळ लागता आनी हांव हांगा येवच्या आदीं म्हणजे हांवें तें पिताळूंक जाय आनी रोंगावंक जाय आनी
बोरूंक जाय, लोटूंक जाय, लिपोंक जाय, बंद करूंक जाय. चलात. तू आनी कोणा भाशेन दिसपाचें सोडून दी आनी फकत तुजे कोडे आसा ते घे आनी ताचे तितले बरें कर. म्हाका स्वताक दिसता की एवेकूय ताच्या आड्याचेर बरें मांस आसलें. बरें, ती खबर सोड. येत करीतकारांक 9:27 हे आतां वेगळी पळोवया. म्हजी कूट दोंडुवनान गुलामा वरी तिका हांव दोनवून दवरतां हाचो अर्थ असो न्हय की तो तिका अपमान कोत्ता म्हूण, पूण ताचो अर्थ सदांच सोंपेपणी तिका दिल सोडिना. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान पोरगोटल्या उपरांत हांवूच देवाची शिक्षा पडलोलो जायना जांक तर पावलू म्हणटालो की ताची कुडीक कसलो तरी संबंद आसलो. दुसऱ्यांक गोवायकी दिवंक की ताणें जाता तितले बरे भलायकेन आसोंक जाय आसलो. एक वस्तू देवान म्हज्या काळजांत घातल्या. म्हणजे जर तुमकां जाय आनीक 25 वर्सां हांव जिवंक तुमच्या उतराची शिकोवन दिवंक, बरें, जें हांव करता तें म्हाका करूंक. आनी तुमी जाणत हांवें आयजूच सुरवात करूंक. ही म्हजी 6वी पावट हांव तुमच्या गांवांत भितर सरल्याक. तर तुका थोडी शक्ती आसोंक जाय. तुका देवाक कडल्यान कसली पूण अद्भुत शक्ती आसोंक जाय, पूण ती सगळी तुका देवाचेर सोडूंक जायना. तुज्यान असोच देंवचाराक नाकारूंक जायना. तुवें देवा मुखार तकली बागोवंक जाय आनी देंवचाराक नाकारूंक जाय आनी तो पावतलो. तुका फावो तितलो व्यायाम मेवता. तुज्या जिवितांत संतुलीत दवरूंक तोजवीत कोत्ता वाचो एक पद रुपान संतुलीत. तूं जाणाय ताचो अर्थ कितें तो. तुमी कांय जाणां अदीक काम कोत्ता तुका मजा जाय. तुमी कांय जाणां चड मजा कोत्ता तुमकां थोडें काम जाय. तुमी कांय जावन फावो तितलें न्हिदोनात, तुमी कांय चड न्हिदतात. कांय जाण चड दुडू खर्च कोत्तात, कांय जाण स्वताचे फावो तितले दुडू मोडिनात. संतुलीतपणाचेर हे तापलेले आसा. मावालपणाचेर सगळ्यांचे फावो तितले कर, पूण सगळ्यांचे चड करूं नाका. हो एक सादो सोंपो आनी सादेपणाचो उपदेश. फाटीं हांवें आयकलां कोणें म्हटलें आनी म्हाका आवडटा, सामान्य शाणेपण तितलें शाणें आनीक उरोंक ना. तुका अजाप दिसतलें फकत तुका थोडी सामान्य बुद्धी आसल्यार तूं जिवितांत चड मुखार वचो येता म्हूण. चतुर रावा, जागृत राव. देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोज घातलो शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडटा काय म्हूण पळयल्या तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. आतां संतुलीत जिवीत जिवंक शिस्ताची गरज. तूं जाणय एक वायट आसा जी हांव तुमकां कोत्ता तें करूंक हांव शकता. जरी हांव आयज तूं जाणय 70 वर्सां जावंक 2 वर्सां आतां आसात. आनी तुमी जाणत हें हांव कित्याक उक्तेपणी सांगता. म्हाका दिसता हें व्हडलें म्हणजे हांव अजून कोत्ता आमी कोत्ता तें आनी दिसता तशें म्हाका बरें दिसता. आनी हांवें देंवचाराक नाकारलेलो म्हूण न्हय, हांवें देवाकूय मान दिवंक जाय आसलो. तूं आयज तुज्या फुडाराक एक खातो उक्तो करशी. तुज्या जिवितांत मुदार करीन हेजो तितलें वायट जायसर रावो नाका. तुजी तुलना कर. तुजे भितर पळय सगळो वेळ दास्ती काडिनाका. तुजो कारभार इतलो चड जावंक दिनाका. तूं सगळो वेळ थकलेलें आसा. तुज्या जिवितांत संतुलीतपण दवर. तुज्या जिवितांत संतुलीतपण दवर. देव वय म्हणटा तें वय म्हूण आनी ना म्हणटा तें ना म्हूण. तुजें पुरें जिवीत दुसऱ्यांक खोशी दवरूंक तोजवीत करिनाका की तूं खोशी आसाय वो ना तें पळोवंक ताका वेळ ना. थोडो वेळ तुजे पासत दवर. जिविताच्या सरभोंवती काय शिमो दवर. लोकांक तुका उजार आनी अपमान करूंक दिनाका. आमेन.
एक वोनन बांद आणि त्याच्या भितरूच सुरक्षीत राव. पूण खात्री कर तुज्या वोंटीक काय दारां आसात तांतल्या लोकांक तुज्या भितर भायर वचोंक जावपाक दिवंक. पूण तूं जाणय जो तुज्या आंगान भोंवतणी दुरीग आसा जाल्यार तूं सुनो रस्त्या वेलो येवन थंय घाण करीत जाल्यार तुजो गुन्यांव न्हय तो. तर तूं लोकांक जर तुज्या आंगणान घाण करूंक दिताय तुज्या जिविताच्या आंगणान गोडेक तुका एक बरें दुरीग जाय. बरें तुमकां कांय जाणांक तें सजमलें कांय जाणांक सजमोंक ना. तुज्या वेला सवय तुवें कितली शिस्त आसताय. बरें म्हाका कसोच वेल ना. म्हाका पोलें म्हाका तुका कितें सांगूं जाय. तुका ह्या संवसारान दुसऱ्यांक वेल आसा तितलोच वेल आसा. आमकां सगळ्यांक दिसाक 24 वरां मेवतात तेंच. तर कित्याक कांय लोक आपल्या जिवितान इतले प्राप्त करूंक शकतात आनी हेर लोक दीस सोमतोच तांकां खबरूच ना तांणी कितें केलां तें. हांव सारकोच निराशी जाला. म्हाका खबरूच ना वेल कसो सारता तो. एफेसकारांक 5:15 मुठोच तुमच्या जिविताची चाल कसली ही मेहनतीन पोल्यात तूं घरा वच आनी पोले. आनी जर तूं सगळ्यांच थकला तुजे सवय सत सांग देवाक सांग तुका ते कितें कोत्ताय तें दाखय म्हूण. ते फलादीक न्हय आनी ते कातरून उडय. आयकलां तुमी म्हजें. ताका कातरप म्हणटात. जेन्ना एका झाडाक खांद्यो नाका त्यो वाटेन जातात ते बरें दिसना म्हणटच तूं तें कातोता ताका परत नोक्षी दिवंक. म्हणटच तुमच्या जिविताची चाल कसली ती मेहनतीन पोल्यात आनी नेनार मनशाची न्हय पूण शाण्या मनशाची तुमच्या जिविताची चाल जावं दी. आतां हे पोले उपकार कर फुडलो वर्स घाल. ह्या काळार वायट खूब वाडला देखून तुमी तुमकां दिल्ल्या वेलाचो जाता तितलो फायदो करात. तुका जाता तितलो सगळीं म्हणत हांव म्हज्या वेलाचो जाता तितलो फायदो कोत्तेली. पळया वर्स 17 सुत्रायन चलनान तसली मनशां जाय नाकात पूण समजिकायेन खोशी कोणती सोडून काडात. तुजे दुडवांचे तांकीचे कितें तूं चड खर्च कोत्ता वा तूं दुडू आनी वस्तू भिरांतीन सांबाळून दवरता. तूं दान सदांच दिताय. तुज्या दुडवांचो तूं हिशोब दवरताय म्हणजे तुज्या हिशोब आनी चॅकबूक संतुलीत करताय. तुका खबर आसा तुवें कितलो दूर दिवचो आसा. तूं कितें घेवचे आदी तूं चिंताय. तूं स्वताक केन्ना तरी विचारताय हें म्हज्यान घेवंक जाता काय. हें घेतल्यार म्हजें दबाव पडटलो. ही वस्त घेतल्या उपरांत एक वरस जातोच तेन्ना अजुनूय ताचें दुडू फारीक कोत्ता ती म्हाका तरी बरी लागता. तुका खबर आसा फुडाराक कसली बिलां येवची आसात ती. तूं मोदान येवन दुडू खर्च कोत्ताय. तुका तांक ना जाल्यार तुका जेरूल तें करूंक गरज ना. तूं जाणाय हांव शॉपिंग करूंक वेता फकत म्हाका जाय देखून. बायलांक हें आवडटा पूण तुका तांको ना तर ती एक वायट संवय. तुजी भावना दुखी जातोच वा तूं बुजमोन मेलोंक वस्तू घेताय वा भरपूर खाताय देवाशी वचोंकच्या बदलेक. आनी जायतेंच आसा जायतेंच म्हजे लागीं पानां आनी पानां आनी पानां आसात. तर आतां तुमी चिंतात म्हजें माय असतो रे. तुका जाय हांव घरा वचून म्हजें घर मोटर साफ करूंक आनी भुरग्यांक शिस्त शिकोवंक आनी म्हज्या केंसाची ताची काळजी घेवंक आनी चकचकीत जावंक आनी सगळें करूंक. उपरांत तूं म्हणटाय ओ सादें सोडा पिये नाका फकत हें कर तें कर. आतां तूं म्हणटाय दर सकाळीं उठ आनी देवाक सांग आतां वेल सार. हांगा आदार मागूंक आयलां. बरें आतां हांव तुका जाबाब दितां. तूं तयार आसाय. वाचूया रोमकारांक 7. हांव फकत कांय वस्तू तुजे मुखार हाडटा तुका जागृत करूंक.
आनी म्हणोंक हांव देवाची आज्ञा पाळता गाय. न्हय फकत त्यो वस्तू ज्यो बायबलीन बरोवलेल्यो आसात, पूण खेरीतपणी त्यो वस्तू ज्यो देव तुज्या काळजान घालता. त्यो जायत्यो वस्तू जावची काल राती आमी खबर केल्ली. हांव तुमकां इतलेंच कर म्हणटा, हांगा जावन वच, पवित्र आत्म्याच्या सांगण्यान पाल दी. जर तूं हांगा गजालींनी भासाभासीन पडची तर तुका पवित्र आत्म्याची निशाणी मेळत जाल्यार तुवें तोंड बंद करूंक जाय. तेंच कर. जर तूं तयार जाल्यार कोणा सांगात एक लागशिल्ले सोयरी गती मिसळ जावच्याक आनी पवित्र आत्मा तजवीज करता तुका सांगूंक तें चलचें ना म्हूण जाल्यार तुवें दाव मारल्यार बरें. हांव तुका फकत सांगता, तुज्या जिविताक मार्गदर्शन तुवें दिवचें सोडून सो देवाक तें दिवंक दिल्यार आनी ताच्या सांगण्या प्रमाणे तूं चलशी तर बरें म्हूण. बरें हांव जाणो पूण फावना. वय देव तुजे लागीं उलोवंक तजवीज करता. तूं फकत म्हणटा हांव जाणो हें बरें न्हय, पूण हांव तें करेंच करपी. म्हणटच हांव अपेक्षा दवरता वायट वस्त करून बरो परिणाम मेळोंक. वय हांव जाणा हांवें करूंक जाय, हांव जाणा हांवें करूंक नाका म्हूण हांव जाणो लोकां लागीं उलयता तें पळोवंक फावना. हांव जाणो हांव इतलें स्वार्थी जावंक फावना. हांव जाणो देवा सांगाता हांवें उदीक वेल सारूंक जाय. बायबल म्हणटा जाणो सांग एक वस्त करूंक फावना, तरी ती केल्यार हें एक पातक. म्हाका नाका ह्यो सगळ्यो वस्तू एक कडक कायदो तुजे थंय जाल्लो. हांव तुका सांगना. खरें म्हटल्यार हांव तुका सांगता, घरा वचून ही वदली येवजण खरी नाका जावंक जी तुका नवो कायदो जातलो. येवजण करूंक बरी, पूण मागणें केल्या बगर तुका येवजण मेलो ना. तूं येवजण करून उपरांत मागणें करिना, तूं मागणें करून उपरांत येवजण काडटाय. आनी हांव तुका सांगता, घरा वतोच म्हूण देवा म्हज्या जिविताक कितें बदलपाक जाय. सगळो वेळा थकला, म्हाका कितलें बदलूंक जाय. उपरांत पवित्र म्हूण सांगता त्या विशीं वावर कर आनी सोंपें जातलें. तेव्हा चोचसो वेळ म्हाका जिवाक बरें दिसना. ह्या विशीं म्हज्यान कितें करूं येता. तुका जाय कितें हांवें करूंक. हांव देंवचाराक नाकारता, पूण म्हाका जाय तुजो पाठ लाव करूंक. कितें हांवें करचें. कधी तुका एक निशाणी मेळत, निमीत वेल्यार न्हिदोंक वच. हांव तर राती 9 आनी 9:30 वरांचेर न्हिदता आनी तर सकाळीं 5:30 उठ्ठा. आनी केन्नाय म्हजी भुरगीं फकाणां कोत्ता आनी म्हजो धाकटो पूत म्हणटा, ओ रस्त्याचे दिवे पेटले, चल घरा वच. तर रात्री हांव चेअर थेरपी म्हूण कोत्ता. आनी खरेपणी हांव थंय ओगींच आसतलीं आनी म्हाका उगडास आसा त्या फाटल्या वर्साचो, जेन्ना म्हाका तर राती धांवंक पडो आनी सगळे जे घडटा तातूंत भाग घेवंक. हांगा धांव, थंय धांव, ते पार्टेक वच, म्हाका आवडना त्या लोकांक खोशी दवरूंक आनी तजवीज करी. आनी हांव थंय बसता आनी उपरांत चिंता, ओ म्हज्या देवा, म्हाका विसय घेवंक जाय. ओ जेजू, म्हाका शांती आवडटा. आनी मागीर म्हजे 7 पावंडाचे मॉल्टीस सुन्याक घेवन हांव म्हणटा, जेजू तूं सुंदर, तूं सोबीत, हें कितलें बरें. उपरांत भायर झाडांक पळोवंक देवाक आर्गां दिता हांव. आनी दुसऱ्या दिसा म्हज्या उठो येता आनी म्हजें वालीन आसा तें करूंक हांव तयार आसता. हांव करूंक. हांव तुमकां सांगता, तुज्या सगळ्या परस हांव चड कामान विंगलेली आसा. पुरा खोशी आसा, हांव शांत आसा, संतुलीत आसा, बरे भलायकीन आसा. आनी हें तुका शिस्त आनी स्वताचेर ताबो ना जाल्यार आपणावंक जावचें ना. आनी तुका शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आसचो ना जो तूं म्हणना तर, बरें देवा, म्हाका कायदे आनी कायद्यांचो जमो नाका. म्हाका फकत तुवें मार्गदर्शन दाखोवंक जाय. बरें सयताना निश्चय केला तुजें जिवीत नास करूंक, पूण तुज्यान तें नेमूंक मोडूंक जाता आनी तुज्या जिवितान जैत वरो येता. स्वताचे शिस्त हाडून आनी देवा सांगाता स्वताचो बरो शांत वेळ सारूंक. आनी एक वस्त जी खरेंच बुद्धी दिवन ती एक निर्णय घेवंक. तूं वेताय थंय लोकांक बरें रावोंक अजाप दिसता.
हे कशें दुस्मानाक राग हाडटा तो जेन्ना तूं तुजो विस्वास देवाचेर दवरता, तूं ताचे सगळे आज्ञा पाळटा आनी तूं एक निर्णय घेता फकत दुसऱ्या लोकांक थंय आशिर्वाद जावं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.